सुरवातेक आमी गीत घेवया. A1, पेज नंबर 1. आमच्या बापा आमकां आपयल्या. आमच्या बापा आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. आमच्या बापा सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 16वो आयतार आनी आजची वाचपां आमकां सगळ्यांक एक खास विशयाचो विचार घालतात. आनी तो म्हणजे फुडारी. कोण जायत बरो फुडारी वाचपाक सांगतात. एक बरो फुडारी आपले पोरचेची दया करून ताका सांबाळटा. तर हो विचार मनान दवरून आमी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. आनी वांटो घेवचे आदी आमची पातकां ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे आमी मागुया. हांव पातकी सोपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शास्त्र जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेचे देण्यानी तांकां ओदीक ओदीक भोर. भावार्थान भरवशायेन आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर. आनी तुजे आज्ञा सदांच पाळूंक ताका थीर आनी जागृत करून दवर. हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. जेरेमायास प्रभदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलेलो म्हजो हीण दुस्पयतात आनी शिपडायतात त्या गवळ्याचें कोटा. तर म्हजे पोरजेक चोरयता त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता. तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पायतल्या आनी शिपडायल्या आनी तांचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमचें वायट कोन्यांचें हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तुमकां शिंपडायल्यो त्या सगळ्या देसांत हांव म्हज्या हिणांतल्या उरलोल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलो आनी ताच्या चोरव्याच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो. आनी सुफल जावंक तांची संख्या वाडयतलो. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलो. तीं आनीक केन्नाच भिवची नात, गाबोची नात. तांचे मदली एक पर्यान सांची ना, उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक खोबरी हे शी कोत्तलो तसले दीस लागीं पावल्या. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीत वसतलो. ताज्या दिसांनी जुदा वाटोवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीपणान जियेतलो. आनी सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण हें नांव ताका सगळीं वळखतलीं. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावंदी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी चार तुजी चौरणां, तुवें म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्यांक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोणांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय दी म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयता, रुचीचें जेवण म्हाका वांटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओचीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां.
बागिबोंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आदीं पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक पोरजा केल्या. तांकां दोशी करतली वनोत ताणें मोडली आनी समोर्तीच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो द्वेस आपल्याच कुडींत नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोबें दोगांयची एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परत हाडल्यांत. तांचे मदें आसलोल्या द्वेसाचो आपणा सोबें ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोबें बापा सोबें वचूंक आमकां मेळटा. देवाचें उतर हे देवाचे वळखकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करता. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. धर्मदूत जेजूशी एकठावले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलें ताणें तांकां कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एक सोरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी होड्यार चडून ते एक सोरे सुवातेर गेले. ते वेता ते पळोवन 100 जाणांनी खंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगल्या नोगरां तावन थंय वेगळीं वेगळीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी होड्यान तो भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो जोमो दिसून देखलो आनी गोंवडी नासलोल्या शेळ्यां परी आसलें देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सबार वस्तू शिकोवंक लागलो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, उत्पत्ती ह्या पयल्या पुस्तकान आमी वाचता की आरंभाक फकत देव आसलो, हो संवसार नासलो. आनी मागीर हो देव संवसार रचता आनी शेवटाक मनशाक रचता. थोड्या शेकड्यांनी हो मनीस सगळो संवसार पसरलो आनी वेगवेगळे देश आयले. आनी सरस्पान ह्या सगळ्या देशांतले एक खास पोरजेक वेंचून काडली, इज्रायल पोरजा
आनी ताचे मदीं एक नवो एक करार केलो, हांव तुमचो बापूय, तुमची भुरगीं, हांव फुडारी, तुमी सगळे म्हाजे शिश्य. ताणें खूब खूब मोग केलो. आनी मागीर सरस्वतान ताका दुसरे फुडारे दिले, 500 दिले. थोडे बरे आसलेत, थोडे वायट आसलेत. बऱ्या फुडाऱ्यांनी पोरजेचो खूब सांबाळून खूब रक्षण केलें. पूण वायट फुडारी आसले जे आपणाचेच विचार चिंताले, ते स्वार्थी आसले, पातकी आसले. देखून तांची पातकी जिवीत पळोवन पोरसां तांच्या पांयार चलोवंक लागली. अशें घडलें जेन्ना एझेकियल प्रभात आमकां पयले सांगता, हे फुडारी आहा ते वायट, पूण चूक लोकांची न्हू, चूक आमची. तूं सोरेस्पो हे पोरचेची दया करता आनी म्हणटा हांव धाडटलो एक बरो व्हड फुडारी, धाडटा दाविदाक आनी मागीर तेच लिनेज धाडटा जेजूक. बाब भयणीनो, खरेंच देव आमचो मोग करता, देव दयाळू कृपाळू. हेंच आमी पळयलां शुभ वर्तमानांत. गेल्या आयताराक आमी आयकल्लें की जेजूत आख्खे रातभर मागणें करून सकाळीं खूब परजिल्ल्यान 12 दोन दूत विचून काडलेत. आनी जे मिसां बापान ताका दिल्लें की देव सगल्यांचो मोग करता, कसलो भेदभाव करिना, तो सगल्यांक आपणाशी येवंक आशेता. हो वावर जेजून ह्या 12 शिश्यांक दोमतान दिल्लो. असलो वस्ता सगल्या संवसारांत म्हणजे उतर परगोडात ते रिकामे हातां वचनात, तांकां पद बी दिता मिरेकल्स करूंक, मिलाग्री करूंक. हे सगळे 12 शीच वसतात. तें काम केलें ताचें नियाळ करूंक, तें आपणावंक आनी फुडले सुवाते बरी बरी कोणी आनी वाट लोकांक दाखोवंक. आमी आयकलां जेन्ना ते 100 सुवाते पावले, थंय उरपून जमा जाली. येसू म्हणटा पळयात इसोमा, ते म्हाका आशेतात आनी तांकां जेजू शिकोवंक लागता. बाबडीनो, आयज आमकां दोनी वाचपाक खास एका विचाराचेर आमचें मन हाडटा. कोण जायत बरो गवळी, कोण जायत बरो क्रिस्तांव. बरो गवळी, बरो क्रिस्तांव एकामेकाक वांगेता, एकामेकाचो मोग करता आनी एकामेकाक आपले जिणे वरवीं बरो रस्तो दाखयता. दुसरे सुवातेर आमी 2 दिसा जाय सकाळीं ओ सांजे थोडो वेळ काडूंक जाय विसव घेवंक. कसलो विसव? आज दिवसभर कितें घडलां तें नियाळ करूंक, देवाक आर्गां दिवंक, तर पातकां केल्यान बक्षणां मागूंक. आमी 2 दिसा कामां बिजी आसता, खूब कामां आसता, मागीर शेवटी आमी थकतात आनी मागणेक आमकां वेळ मेळना. जेजू म्हणटा हें गरजेचें. 2 दिसा आमी विसव घेतना थोडो वेळ आपणाक जेजूक दिवंक जायो. ज्या दिसा कितें घडलां तें नियाळ करून आनी आमचें जिवीत बदलूंक आमी सदांच अशें करूंक जाय. खास आमी आजच्या दिसा देवाक भास दिवया. देवान आमकां 24 वरां दिला दिसाक, थोडो वेळ तो आमी जेजूक दिवंक आज आमी जेजूक भास दिवया. सोनी उबी रावया आनी आमचो खरो भावार्थ परगोटुया. स्वतमानतान देवाक, सोपो देवा बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रोसणाराक, जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो. आमकां अमृतान जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसलें, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेले मरेन देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्यांलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सोप देवा बापाचे उसव्याक बसला. तूं ती जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमानतान पवित्र आत्म्यान काटली पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवणपण, शास्त्रांची जिवीत. आमेन. जी मागणी जे विचार आमच्या मनांत घालतना आसा ते भोंवतान आमी
देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या ओत्मीक बऱ्या गवळ्यांनी आपल्या इंडाची राखण करतना सोयबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणीची मत ओळखून घेवन आनी ही येवजण गोव बायलांक वेव्हारांत घालूंक पाठोवपी आनी उत्तेजन दिवंक तांकां कुरपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सरकार फाटीं फुडें चिंतिनासतना आदींच उपायाची परगोटणी करतात आनी लोकांक बुलयतात. पोजे सवे आसलेली जबाबदारी ओळखून जिविताचे प्रचार करूंक आसता ते बरे उपाय ताणें पोजेक उक्ते करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. गोव बायल जावन आसात एक कुटुंबाची अनोद खांबो. ताचे उद्देशीं देव भुरगीं फावो करता. देवाचे येवजणींक पाळो दिवन एकामेका सवें दोयाल दाखोवंक आनी देवाचे कृपेन जिवीत उक्तें रावन सोयबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणींक पाळूंक कुरपा आनी आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. लग्नीक संवसाराची तयारी करतल्यांनी एकामेकाक सोकार दिवन सोयबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण बारीकसायेन शिकूंक आनी उपरांत आपले लग्नीक जिवितांत ती देवाचे कृपेन वेव्हारांत घालूंक तांकां जाणवाय आनी कुरपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडो वेळ शांत रावन आमची खास मागणी देवाच्या हातांत घालुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. वो मोगाळ बापा, जी मागणी आतां आमी उचारल्यांत आनी जी आमच्या मनां काळसन आसात ती दोन आयकून घे म्हूण आमी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C17 पेज नंबर 35 गोवा कोण्यो बारीक होलक्यो. गोवा कोण्यो बारीक होलक्यो उण्याचा जिवा वचो. मोच्या बावा बोली वांगडा जेजू भितर जिवीत म्हजें विसार मेटूंक जाता मोच्या. जिवा उंडो पसोड करे मनशांक सोडून जिवीत सोडून कशें बाबा जेजू सोवें वखदा तुका. जिवीत म्हजें मनशांक सोडून जिवीत सोडून कशें बाबा जेजू सोवें वखदा तुका. जिवीत म्हजें. म्हज्या भावा भयणीनो,
म्हज्यान तुमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सोरेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोळयो तुका भेटोवंक तुजे पोरशेक तुवें फरमायलोलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जिवच्या एकाच बलिदान तुवें सोपुर्नायक पावयलो. तो जिवचो योद आज आमी तुका भोक्तीन ओंपता. तो दोयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्बी आबेलाचे देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जोण एकल्याची केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सोडोवणेक फायद्याचे जावूं दी. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदरा सासनांचे देवा सोर आनी सोर युगुस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिल्लो आमकां ताणें जुल्म केलो जिवीत नवें. आपल्या कोस्ता मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जन्मपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेंत सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरेन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची सोयर. तुज्या पवित्र आत्मा जाणून जेणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां देवक्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काशीत
बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आनी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जितो उंडांचो उंडाची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी इकूड रोगो सेपताले आमी समेस्तांक पोत आदवेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पर आकितुसात पोत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आनी सिमांव फेर्नांदीस आमचे गवळी बापा सोले यानिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवन बसून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर ताका आसता गोडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसोल मोकामोळ पळोवंक फावो कर आमची दावा कर म्हूण आमी मागता हांकां मायदची सांगा ती तिचा पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दवर दिता सूख मागल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी तांणे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद बेदार बापा सोड वडवून आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दिर्गन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोसकाय आमकां दी तुजें सुखान बरेंशें वतरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकलुतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या सासनांक आमेन. सुम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटाय ती शेळ्याच्या जेवणा पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D13 पेज नंबर 54 जेजू बऱ्या घोवल्या Jesu bora gaulia Jesu swati gaulia Sorgi tao tu dilai Sodok makai lai Jesu bora Jesus swati palya sorgi tao tu diala
घरात या. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गींचे देण्यांनी तुवें आमकां भरल्या, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. थोडा वेळ बसात. Father Apollo Cardoz, जाणी हे मीस आमचे पासत आतां समरुमलेलें आसा, ताका हांव तें वाचतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आमकां देवाचें उतर सुटावें करून मनां आमचीं उजवाडायिल्लीं आसा. जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत उदीक खोलायन सारच्याक ताका देव बरें करूं म्हणटा. आयज नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हो आयतार समरुमलेलो आसा, तर हो विशय आमी मनांत दवरया. आयज 11 वाजता बोट ओनर्स एसोसिएशन तांचें मीस आसतलें. 11 वाजता एक ही रोमार तांची वर्साच्या वर्सा येता. तर हे भाशेन आयताराची मिसां म्हणजे आयची मिसां 3 आसतात. 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. 11 दिसांनी 2 मिसां आसतात. 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. दुर्मेच्या 6 तारखेर कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत मातशें सुमार 100 मिटर दावे वाटेन पळयशत जाल्यार एक सुपुल्लें कपेल आसा. थंयसर सायब आसतालो, थंयसर ती बांय आसा. आनी आयज पर्यंत खूब लोक थंयसर येता दर म्हयन्याचे 6 तारखेर, कित्याक तांकां खूब बरेंपण मेळटा. बाळतान येतात म्हणटूच तांकां तांच्या जिवितान मिलाग्री घडटात. तो थंयसर तुमच्यान येवंक जाता. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस आसता. आतां 22वें थान ते 31वें पर्यंत फाटल्यान तुमी पळयतात तो पुतलो सांत इनासाचो आसा. तो आमचो फुंडादोर जेजुईट संस्थेचो. ताणें सान फ्रांसीस शेवेराक आपोवन ताचे वरवीं म्हणून हितून देवान दिलें. सगळे संवसार तुवें घडले जाल्यार, तुजो आत्मो तुवें इबाडलो जाल्यार कसलो आदाव तुका. हें ताणें ताचें थापलें आनी तें उतर देवाचें ताणें घेवन ताचें मन बदलप जालें. तर हाका लागून ताका देवान वापरलो. तर ताची आतां नोयना 22वें थान सुरू जातली. आमी 2 मिसां दवरलेलीं आसा नॉर्मल. 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. फेस्ताय दिसा तशींच 2 मिसां आसात. तर हे भाशेन आमचें ही नोयना आनी फेस्ताची मांडावळ आसा. तर वर्साच्या वर्सा केन्नाय आमी सांगेचें सांत इनासाचें मीस दवरताले हांव, पूण तें आमी दवरिनात आतां. कित्याक आमकां खूब म्हणून हितून तुमकां तर आमी हाडयत, मागीर सगलो हो पळय ट्युरिस्ट लोक आसा तो येता आनी खूब तीं झगडटात आनी बरे भशेन वागोनात. ताका लागून तांकां सावरांक आमचे लागीं जायना. आनी हांगसर आयले म्हणटून कांयचे कांय कितेंचें कितें करतात तीं. आतां सांत कायतानाचे पास्टरल इन्स्टिट्यूटान दिवाडे वेता. थंयसर ती इगोर्ज आसा. थंयसर तें सांत कायतान इगोर्ज आसा. तो तांची नोयना फेस्त आतां फेस्ताची तयारी सुरू जाता. 29 जुलायाचे ते 6 तारखेर पर्यंत नोयना आसतली. एकूच मीस आसा 7 वरांचेर थंयसर. आनी ऑगस्टाचे 7वेर फेस्ताचे मीस 2 मिसां आसा. 7 एक आनी 9 दुसरें. हिंदी भाशेन 2 म्हयन्याच्या आयतारा ते सायडीन 11 वरांचेर मीस जाता. सेकंड संडे, एवरी सेकंड संडे. फुडल्या आयतारा दीस ऑल शॅक ओनर्स तांचे मीस आसा. तांचो एक ग्रूप आसा तो त्या दिसा मीस पेटयतली. तुमच्यान आनी आमी जाणो तुमी आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर
मीस पळयतात आनी बाकीच्यो वस्तू खूब आसात तेंचो त्यो पळयात. तुमी सबस्क्रायब करशात तर हें सगळें आमी कितें घालता तितलें तुमकां मेळोंक लागतलें. तो तुमच्यान सबस्क्रायब करूंक जाता. हे भाशेन तुमकां आनी आमकांय बऱ्याक पडटलें तें. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपोदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा जेवचे मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देव जेवचें नांव आनी बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमची उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. F24 पेज नंबर 97. जो कोण म्हजी सेवा करता. Moji seva korda, tane mozo padlaw korzo. Soi ha tumco doniasa, toja stolo sivo mozo. Sokol moji seva korda, tane mozo padlaw korzo. Soy how, don't so do to